आयज आमी एनवायरमेंट बोर्डाक आमची जी मिटींग आसली तेन्ना आमी सगळे आमचे पंच सरपंच आमदार आनी बाकीचे ग्रामस्थ सगळे आयिल्ले ते मिटिंगेक डिस्कशन करपाक आनीक ते मिटिंगेक ते बोर्डाच्या मिटिंगेक आमचे हे मॅटर आज आयले आनीक दिनार तारकर ते पर्सनली हजर आसले आनी तेंचे बी लोक आयज हजर आसले देखीर डिस्कशन तेजेर जालें आनी जे गोष्टी ज्यो आसा गोष्टी म्हणजे आमी तेंचे एक्सेस जो आसा बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आसा त्यो फिजिबल ना थंय आनीक त्यो दाखयनासतना जेटीक लागून फुडें सरताले आनी जेटीची जी फायल फुडें वताली आनी जे तेंचे रिप्रेझेंटेशन दाखयले त्या बरोबर ते आमी तेंच्या बरोबर डिस्कशन केलें बोर्डा बरोबर डिस्कशन केलें आनी तारकर दिनार तारकर जे आसा तेंची बाजू तेणी आज मांडली. एक बरी गोष्ट सांगपाची म्हणल्यार दोन्ही सायडीन एक्सेप्ट जालें की जे आमच्या गांवाक जी जेटी आमी जी बांदपाक जे दिनार तारकर जे बांदपाक सोदताले ती जेटी आमच्या गांवाक आमच्या नाका म्हणून लोकांचो सगळ्याचो सेंटिमेंट्स जो आसा तो दिनार तारकर आनी बोर्डान जे आयकून घेतले आनी तेमी जे मानले की जी गोष्टी ज्यो गांवाक नाका त्यो गोष्टी आमी बी फाटीं सरपाच्या खातीर तयार आसा म्हणून आनीक जे मिनिट्साक आतां ह्या गोष्टीचेर आमी म्हाका दिसता हेका पॉयंट लास्ट पॉयंटाक पावल्ली आसा की तेणी एक्सेप्ट केला की आमी जे आमची बाजू आसा ती आमकां कळटली सांगतले आनी दिनार तारकरांनी सांगला की जेटी आसा ती आमी फाटीं सरपाक ती हें करपाक रेडी आसा म्हणून सगळ्या हाचेर सांगलें आसा. म्हणटकीर आयज मिटिंगेक जे मिनिट्स जेन्ना मेळटले आमकां तेन्ना फायनल कळटलें की जे आमी आयज मिटींग घेतली ती आमी 100% म्हाका दिसता आयज बरी गोश्ट जाल्ली आसा आनीक ती गांवाक आमी सांगपाक हें आसा. आयज आमदार कुशेरा वयलो अलॉंग विथ झेडपी आनी बाकीचे पंच मेंबर्स आनी आमचे जो विशय मांडलेलो तो विशय डिस्कस करपाक जशे SEIN सांगलेले की SEICC वचून तुमी रिप्रेझेंट करा सो आमचे मनोज बाबा आमी सगळ्यांनी आमी तो रिप्रेझेंट केलो आनी थंय दिनार तारकर जो आमचो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आशिल्लो तो येयल्लो. सो पब्लीक सेंटिमेंटाचे कारणान दिनार तारकरान स्टँड घेतलो की पयलो स्टँड घेया की आमी थंय कोळसो करनासलो पूण लोकांक खंय तरी कोळसो हाडटा म्हूण असो दाखयलें आनी हो विशय चड जालो. पूण आज तो वयता तेन्ना इतलें सांगलें की आमची कंपनी लोकांचे विशीस जर नाका तर आमी थंय फुडें वयचो ना. हे हेजेर आमी आज एश्युरन्साचेर मिनिट्स जातले मिनिट्स पयलीं सर्क्युलेट जातले पंचायतीन तेका आनी तो कन्फर्म जातरी हो विशय आमी फुडें व्हरपाचो ना व्हरपाचो तेजेर डिसायड करता. जशें आमी पयले 23 फेब्रुवारी हांगासर एक पिसफूल मोर्चा हाडलो आनी पिसफूल मोर्चाचें एक डेलिगेशनाक आमचें कळयल्लें की आयज एनवायरमेंट बोर्डाची मिटींग थारायल्ली आनी त्या एनवायरमेंट बोर्डाच्या मिटींगेक आयज आमचे ऑनरेबल MLA निलेश कामगार आशिल्ले सगळे पंचायतीचे मेंबर आनी प्रॉमिनंट सिटीजन आसले आमचे बरोबर. एक फ्रुटफूल आयज ते मिटींगेक डिस्कशन जालें की जो प्रोजेक्ट प्रोपोजल दिनार तारकरान तेणें खंयचे आमचे गांवचे सेंटिमेंट्स जे आमी रेज केल्ले ताका खंय तरी मनांतल्यान कोण येयलें की सेंटिमेंट जे आमी चांगल्या जे मनांतल्यान उलयल्या एक आमची जी गांवा बद्दल एक तळमळ आहा ती तेणें तळमळ आयकली आनी लोडींग अनलोडींग ज्यो ती जर गांवच्या सगळ्या लोकांक नाका जाल्यार तुमच्या सेंटिमेंट्साच्या वयर आपूण वचना अशें तेणें आमच्या आयच्या मिटिंगेंत कळयलां. तशें आमच्या आमदारान झेडपीन सांगलां की मिनिट्स ऑफ मिटींग आमकां येतलें कळटलें आनी तशें आहा मिनिट्स ऑफ मिटींग तेजेर आमकां अशें समजता की हो प्रोजेक्ट खंय तरी आमचो प्रोजेक्ट प्रोपोजल दिनार तारकर जाला खंय तरी गांवच्या सेंटिमेंट्स जाता खंय तरी फाटीं चल्लेलो एक फूल डिस्कशन जाल्लें समजता आनी हेच समजता की जो कोळशाचो आमी जो उद्गार आहा परतू शळवणां येता तो खंय तरी ह्या विशयाचेर हांगा थांबतलो आनी एक सुंदर शळवणां एक ग्रीन शळवणां आनी ग्रीन कुडचडे उरतलो अशें समजता.